जालें तुमचें? आमच्या पिर्णा गांवांत रोड वायडनिंगाचो इशू चल्ला, जो ऑल ओवर गोवा चल्ला. आमच्या पिर्णा गांवचो विशय हो लास्ट 1 म्हयनो 1-2 म्हयने जाले आमी सामको तापोवन दवरला आनी आमी तेजेर कंटिन्युअस फॉलोअप करता. हो विशय जाल्या नंतर एक दीस कॅप्टन थंय येयलो, पिर्णा गांवांत तो येयलो आनी तेणी थोडे 2-3 जाणांक कोणाक घेतले गांवचे आनी तेंच्या वांगडा थंय डिस्कशन केलें. आमकां तेजेर प्रॉब्लम नासलो. प्रॉब्लम खंय आसा की हो विशय सद्या ऑल ओवर गोवा चालू आसा, सावथ गोवानूय चालू आसा. सावथ गोंयानूय कितल्याशाच लोकांक नोटीसी पावला, कितल्याशाच लोकांच्या शॉपांक टेपी लागलेले आहा. एक सावथ गोवाचो MP जेन्ना सावथ गोवाचे 20 कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा थंयसर लोक जेन्ना फोंडान पडला, ते सोडून सगळें सोडून पिर्णांत कित्याक येता? पिर्णा येता तो येता, थंय मनोजाचें घर खंय, सतीश दोनाले घर खंय आनी तानावडेचें घर खंय, मनोजाचें आनी तेंचें रिलेशन कितें, असले जेन्ना क्वेश्चन विचारपाक लागता पळय तेन्ना खंय तरी प्रश्न येता की हें चल्लां तरी कितें? म्हणजे हें आरजीच्या अगेन्स्ट कितें तरी एक कॉन्स्पिरसी चल्ला काय? कॅप्टन विरियाटो थंय येयला, तेणे पयलीं सावथ गोवाचे जे आसा गांव तेंचो थंय विजीट करपाची, स्पेशली तेच्या दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे आयज पाड पडला, जेतून तेणी कॉन्टेस्ट केला, ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तो रावता थंय तेणी पयलीं लक्ष घालचें आनी मागीर पिर्णा येवचें म्हणून हांवें काडलें. इतलेंच फक्त ताका सांगलेलें की तुजे थंय झोपडपट्टे, मायग्रंट बस्ती, मेगा प्रोजेक्ट कितें येयला, गांवची पाड पडल्या ती मातशी थंय लक्ष घाल आनी तेजेर कितें एक्शन केलां ती आमकां सांग, इतलेंच सांगलेलें. हो जेन्ना प्रश्न ताका मिडियान केलो तेन्ना तेणें डायरेक्ट रिएक्शन दिलें की हांव BJPचो एजंट म्हणून. जेन्ना BJPचो एजंट म्हणून तेणी म्हटलें तेन्ना म्हाका रिएक्शन दिवचेंच पडलें की जर तूं इतले ओपनली आनी इतले सरळ रितीन जर म्हाका BJPचो एजंट म्हणटा जाल्यार तुवें कितें केलां तें म्हाका दाखोवचें पडलें. हांव तेच्या वांगडा एवरी मुवमेंटाचेर गोंयचो आवाजाच्या प्रत्येक स्टेपाचेर आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स तेच्या वांगडा आसले, आमी गोंयचो आवाजा वांगडा आसले. आमी वांगडा मेळोन काम केलां. आमी 3 व्हडले मिटिंग्स केल्या, लोहिया मैदानार केली, वास्को केली, म्हापसा केली आनी आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी 100% पार्टिसिपेट जाल्ले. आनी हें सगळें जाताना आमी चिंतलेलें की हें गोंयचो आवाज हें जें ऑपोजिशन हें एक जो मुवमेंट आसा तो BJP आनी काँग्रेसच्या अगेन्स्ट आसा म्हणून. पूण फायनली कितें जालें की गोंयचो आवाज पार्टी जाली, बट जो मेन लिडर आसलो तोच काँग्रेसी वांगडा गेलो. तेका लागून तो गोंयचो आवाज हो मुवमेंट आसा तो टोटल काबार जालो, तो बंदूच जालो. सो म्हाजो प्रश्न सिंपल आसलो तेका की हें जें आयज तूं पिर्णा गांवांत जे येवन करता तें कित्याक लागून करता? तूं सगळे गांव सोडून, तुजे सावथाचे गांव सोडून तूं पिर्णांत कित्याक पावता? पिर्णा येयल्या बद्दल प्रश्न ना, पूण पिर्णांत कित्याक?